फाटली सेगीत 10 वर्सां देशात सत्ता भोगपी भाजप आणि खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंय हांचे एक वेगळेच आपुलकीचे नाते आसा। तातूंतल्या तातूंत मनोहर पर्रीकार हांचे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे भावनीक ऋणानुबंध पुराय देशाक खबर आसा। नरेंद्र मोदी हांचे नाव मनोहर पर्रीकार हांणीच पयले फावट सुचयल्ले। 2014 आणि 19 लोकसभे वेळार मनोहर पर्रीकार हांणी आपले सिंहाचे योगदान दिल्ले। मात 2024 लोकसभे वेळार भाई हयात नात। मात भाईचो पूत उत्पल पर्रीकारान 2024 लोकसभेच्या फाटभुंयेर महत्वाचे विधान केला। 2014 सावन देशा खातीर जे करपाक जाय ते केला। आता आपली भूमिका तीच आसा अशें सांगतना उत्पल पर्रीकारान मोदीच्या नेतृत्वा वटेन स्पष्ट कौल दिला। हांवें पयलींच सांगिल्लें की पणजे खातीर कितें करप तें हांवें केल्लें आसा आनी फुडें करत रावतलो। लोकसभा ते आमी 2014 देशा खातीर कितें करप तें पयलींच्यान करत आसा, तातूंत डिफरन्स ना। पण एक्चुअल मागीर कितें जातलें तें टायम येतकच कळटलें। पण 24 सर तुमचो सहभाग आसतलो ना? असूंकूच जाय न्ही, लोकां मदीं लोकांक मेळप चालूच आसतलें आनी पण तो हांव क्लियर आसा। 2014 पासून आमी देशा खातीर कितें करूंक जाय तें करत आहे। थँक्यू। उत्पल पर्रीकाराक भाजपान तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान ताणेन पणजे फाटली विधानसभा अपक्ष लढयली। उत्पलान बरेपैकी मतां काडीत पणजे आपली ताकदूय दाखयली। काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान मतां फोडली आणि बाबूश काठार जैतिवंत थारलो। मात आता लोकसभे खातीर उत्पलाची भूमिका स्पष्ट। उत्पलाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वटेन स्पष्ट कौल। गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार।